दिव्यवाणी 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 क्रिस्तத்தை मोकाळं बाबा बहिणीनो, आम्ही बरवर्षाचे साक्ष जायचे म्हळ्यार विशयाचे वयर थोडो नियाळ करया. एप्रिलाच्या 30 तारीखेर 1997 इस्वेंत आफ्रिकेच्या एका गावांत एका ल्हानशा खळ्यांत 2 जनांगांमध्ये लढाई जाली आणि तातूंत जायतो लोक मरण पावलो. लाखांनी लोक मरण पावलो. आणि थंयसर एक सेमिनारी आसली आणि त्या सेमिनारींत 15 वर्सां तावन 18 वर्सांचे चेडे भुरगे याचक जावच्या आशेन चेडे भुरगे थंयसर शिकोन आसले. आणि ते एका एकवटान म्हणले बरी ते जिवन आसले. एका मनान, एका काळजान, एका स्पिरितान, भाव बांदव भशेन, भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान, माया मोगान ते जिवन आसले. आणि एकाच दिसांनी म्हणले बरी एक जनांगाचे मनीस बंदुको खान घेवन थंयसर पावले. आणि ते भितर सरता आसतना तेच्या एका मनशान सांगलें, हांगा एकच जनांगाचे मनीस आसात की वा दुसऱ्या जनांगाक सेरवल्ले भुरगे हांगासर आसात की म्हणून सवाल केलें. आनी त्या वेळार म्हणूंक लागले, आमी हांगासर 4 जनांगाचे भुरगे आसा पूण हांगासर जनांग ना, पूण आमी एका मोगान, माया मोगान आमी जिवन आसा म्हणून ते म्हणूंक लागले. धैर्यान म्हणले बरी तांणी जबाब दिली. आनी त्या वेळार म्हणूंक लागले, तुमी हांगासर 4 जनांगाचे आसात, जनांगा प्रमाणे तुमी रावा, नाटल्यार गुळो घालून जिवीशी मारता म्हणून, तुमी खरी नाटल्यार गुळो घालून जिवीशी मारता म्हणून तांणी आदेश दिलो. तांणी बेश्टायलें. आनी त्या वेळार ते म्हणूंक लागले, आमी क्रिस्ता खातीर मरोंक आमी तयार आसा, आमी क्रिस्ता खातीर आमी जिवन आसा, आमी क्रिस्ताक साक्ष जावन आमी जिवन आसा. क्रिस्तस आमचो बरवसो, क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक आमी तयार आसा म्हणून तांणी सांगलें. कितलें बेश्टेदारी ते धैर्यान म्हणले बरी ते तांणी जबाब तांणी दिली. तरी जाल्यार हे मनीस कितें करतात, जर तर तुमी तशें करिनातल्यार तुमकां गुळो घालून जिवीशी मारता. परते फावटी तांणी बेश्टायलें. पूण तांणी ते म्हणूंक लागले, आमी क्रिस्ता खातीर मरोंक तयार आसा आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमी तयार आसा. आनी तांणी कितें केलें, त्या बंदूक हाडिल्ल्या मनशांनी ग्रेनेड तांणी सोडलें आनी गुळयाचो शिवर तांणी सोडलो. आनी जायते भुरगे थंयसर आसले मरण पावले आनी थोडे घायले. आनी थंयसर बंदुकेचे गुळयाचो शिवर पडटा आसतना तांणी किर्तना तांणी गायली. आनी ते म्हणूंक लागले, सोम्या तुजीच कुशी, तुज्या कुशे प्रमाणे जाव, तुज्या कुशे प्रमाणे सकट जाव, आमी मरोंक आमी तयार आसा, आमी तुजे पसत आमी साक्ष दिवंक आमी तयार आसा, आमी तुजे पसत आमी जिवन आसा म्हणून रडलो गितां गायन आनी ते सांगूंक लागले. आनी थोडे भुरगे मरण पावले. आनी त्या कराळ दिसा सुमार लगभग 35 भुरगीं मरण पावलीं आनी 5 भुरगे घायले. आनी आमी पळयता त्या 5 भुरग्यांनी, घायिल्ल्या भुरग्यांनी बरें जाल्या उपरांत तांकां एका टीव्ही माध्यमाचे वचून विचारतात, तुमी कित्याक अशें करूंक ना?
ते म्हणा लागले, भुरगे आमी सोम्या खातीरच आमी जिवन आसाव, सोम्याक आमी साक्ष दिव आसाव. आनी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर आस थंयसर आमी गेल्यार थंयसर एक भोव अपुर्बेची मजबूत इगस थंयसर उबारल्या. आनी 35 भुरग्यांचे थंयसर पोंडू आसात. आनी थंयसर लोक आज वचून आसा, यात्रेक वयन खर आसा. ते 35 भुरगे आनी 5 गायले भुरगे सोम्याक साक्ष जावन ते पावले. ते बोरवशाची साक्ष जावन ते पावले. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सर्वाक जियोंक आशा आसा. कोणायकी मोरोंक खुशी ना. त्या देखून आमी जियोंक सदावत आमी सर्कस आमी करता. मोरोंक कोणायकी आशा ना. त्या देखून पिड्या येता आसतना आमी धाकटेर आसतशेन आमी येताव, वैज आसतशेन आमी येताव. आनी आमी बरें जावंक आमी आशेताव. पूण ह्या भुरग्यांनी कितें केलें? त्या भुरग्यांनी निर्धार केलो, निश्चय केलो, आपूण मेल्यारी सोम्या ती आमकां जिवन कोण आसा म्हणून तांकां भोगलें. आनी त्या देखून तांणी असलो निर्धार तांणी घेतलो. क्रिस्ता खातीरच ते मोरोंक तयार ते जाले. आमी क्रिस्ता खातीर मरता, क्रिस्ता खातीर मरता म्हणून तांणी दुसरीच वाट धरली. मोगचेनो, सकड तशें करिनात, सकड दुसरी वाट धरिनात, पूण बरी वाट धरची आमी पळयताव. एक दीस एका सायकोलॉजिस्टान एक्सपेरिमेंट करूंक चिंपांजीक आनी तशेंच ताच्या भुरग्या चिंपांजीक एका बॉक्सान घालून हाडलें. आनी त्या चिंपांजीक एका रुमाच्या एका ग्लासच्या रुमा भितर घालें आनी उदक सोडलें. आनी उदक चिंपांजीच्या हत्या म्हणसर आयलें. आनी कितें केलें? त्या भुरग्या चिंपांजीक ताच्या आवय चिंपांजीन उखलून ताका धरलें. आनी आमी पळयताव परतेटी उदक सोडलें. आनी तें उदक गोंगट्या म्हणसर आयलें. आनी ताच्या भुरग्या चिंपांजीक आनीक वयर उखलून धरलें. उदक तोंडा म्हणसर आयलें. त्या चिंपांजीक आनीक वयर उखलून धरलें, तसो जीव वाचोवचे पसत. आनी उदक दोळ्या म्हणसर आयलें. त्या आवय चिंपांजीक कितेंच करूंक जालें ना, तसोय जीव वाचोवंक जालो ना. कितें केलें? त्या भुरग्या चिंपांजीक सगळें घालें, उदकान घालें. आनी ताचो जीव वाचोवचे पसत ताणें सारकास ताणें केलें. मोगचेनो, थोडे फावटी आमी अशेंच आमी करताव. आमचो जीव वाचोवचे पसत आमी सारकास आमी करताव. मोगचेनो, आमी आमचो जीव दिवकी आमी तयार आसोंक जाय. क्रिस्ता पसत आमचो जीव दिवकी आमी तयार आसोंक जाय. क्रिस्त पसतूच आमी मरोंक आमी तयार आसोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकां जिवनपण आसा म्हणून आमकां बोरवोसो आसोंक जाय. क्रिस्त जावन आसा आमच्या बोरवोशेची दिशा जावन आसा. आमी हेरांक बोरवोशेची मनशां आमी जावंक जाय. बोरवोशाची साक्ष दिवची मनशां आमी जावंक जाय. हर एक पोटी आमी चिंतचे आसा. हर एक पोटी आमी चिंतचे आसा आमी बरें करून जियेचें. बरें करून जियेचें तर आमी बरें जेवण आमी जेवंक जाय. बरें जेवण आमी सेवताव. आनी थोडे फावटी ह्या संवसारांत बरें करून जियोंक आमी एक्सरसायज आमी करताव. आनी बरें हर एकलो बरें जिवीत जियोंक आशेता. कित्याक मनीस ह्या संवसारी जिवन आसतना हेरां बसत तो चिंतिना. कित्याक असो तो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी तंत्रज्ञान सोडलां.
तंत्रज्ञान सोडल्यानं आनी तशेंच जायत्यो संगती सोडल्यानं मनीस हेरांच्या विशयांत चिंतिना. आपणाच्या विशयांत मात्र चिंता. देवान मनशाक कित्याक पासून तो रचलो? देवान मनशाक ट्युरिस्ट जावन रचलो गे. ट्युरिस्ट जावन संवसारी ताका धाडलो गे. पूण देवान म्हाका रचयल्ल्यान म्हजें काम कितें मोगचें न्हू. देवान म्हाका रचला. देवान म्हाका ह्या संवसारी धाडला कित्याक पासून तो मोगचें न्हू. कधीच जावन हे आमी जाणा जावंक जाय. दोतोरीच्या क्लासींत आमी शिकला जावंक पुरो. देवान आमकां रचला फकत छान कारणा खातीर. देवा विशयांत जाणा जावंक देवा विशयांत आमी जाणा जावंक जाय. देव कोण म्हणून आमी समजूंक जाय. देव जावन आसा रचणार, सर्वोद्धार, तो रोमण्णत आनी आमकां रुसलो देव जावन आसा म्हणून आमी जाणा जावंक जाय. दुसरें जावन देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक जाय. देवाचो मोग आमी करूंक जाय. आनी आमकां रचला तसो मोग करूंक. देवाचो मोग वर्तो जावन आसा. देवाच्या मोगाक गड ना. देवाच्या मोगाक मीठ ना. देवाचो मोग स्वादीक जावन आसा. आपट मोग जावन आसा. उदेंतींतल्यान अस्तनी पर्यंत वर्तो मोग जावन आसा. आनी तिसरें जावन टू सर्व हिम. ताची सेवा करूंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां. आमी ताची सेवा आमी करूंक जाय. आनी ताका आराधना आमी करूंक जाय. ताची होगळीक आमी उसारूंक जाय. ताका सत्मान दिवंक जाय. तो जावन एकलोच देव म्हणून आमी पातयेवंक जाय. ताचें नांव आमी व्यर्थ करूंक नजो. निजा देवाक आमी आराधना करूंक जाय. सतान आनी आत्म्यान स्पिरितान ताका आमी आराधना करूंक जाय. आनी सोती जावं सस्त्याचें जिवीत लाभोवंक देवान आमकां रचलां. सस्त्याचें जिवीत लाभोवंक देवान आमकां रचलां. जेजूस म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा पुना जिवन पद. जो कोण म्हाका सत्मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी आखरेच्या दिसा ताका हांव जिवंत उठयतलो. जिवंत उठयतलो मोगचें न्हू. जेजूस जावन आसा जिवीत म्हणून आमी पातयेवंक जाय. आनी आमकां भरवोसो आसा. आमी मेल्या उपरांत आमकां जिवीत आसा, सस्नीक जिवीत आसा, अमर जिवीत आसा म्हणून आमकां भरवोसो आसा. त्या देखून मोगचें न्हू. देवान आमकां कितें खातीर रचलां? 4 संगती पासून आमकां रचलां. ताका जाणा जावंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, सस्नाचें जिवीत लाभोवंक ताणें आमकां रचलां. मोगचें न्हू. आज आमी विचारूंक जाय. आमी आमची वाट आमी सुकेल्या गे. ताणें आमकां रचलां. हांव ताच्या वाटेन हांव चल्लां गे. ह्या 4 कोरणा पैकी हांव दुसऱ्या वाटेन हांव जियेतां गे. उजवाडाच्या वाटेन हांव जियेतां गे. जायते फावटी आमी चुकल्याव. सुमार फावटी आमी सांगचें आसा वचोन ह्या जाता कडेन, फादर म्हजे पासत मागा, म्हज्या जिविता पासत मागा, म्हाका बरें काम मेळो दी, तशेंच म्हाका बरो फुडार फावो जावं दी म्हणून आमी मागणें करता. पूण आमी विचारूंक जाय. आमची बाकी जिणी आमी सांडल्या गे. आमी देवा तें यू टर्न आमी केलां गे. दुसरी वाट आमी खान गेल्या गे. परिवर्तनाची वाट आमी घेतल्या गे. प्राजिताची आमी जिणी आमी जियेल्या गे. खंडी जावन ना मोगार भावना आनी भयणीनो, परिवर्तनाची जिणी आमी जियेल्यार खंडी जावन आमी बरवशाची साक्षी आमी जाता. बरवशाक आमी साक्ष आमी दिता. पवित्र पुस्तकांत 2 जाणांच्या विशयांत हांव उल्लेख करूंक आशयता. आमी पळयता अब्रामाची जिणी. उत्पत्ती ग्रंथ 12वो अध्याय 1 तावन 10 वळी म्हणसर देवान अब्रामाक आपोवच्या विशयांत आमी आयकता. देवान अब्रामाक सांगलें, वट आनी हांवें सांगल्या गांवाक तूं वच. आनी कितें केलें?
सगळं ताणें सांडलें. आपणा थंय आशिल्लो मोणजत्यो ताणें सांडल्यो आनी गरजेचें कितें आसा ताणें घेतलें. गरजेचें कितें आसा ताणें घेतलें. आनी देवान म्हणलें, तूं एक बेसांव जावंक पावतलोय. तूं एक बेसांव जावंक पावतलोय. देव ताका बेसांव दिता. पयलें बेसांव जावन आसा, हांव तुका एक जागो हांव दितलो. जागो हांव दितलो आनी तुजें राष्ट्र एक बेसांव जावंक पावतलें. तुजे तावन संतत उपजतल्यो आनी ती संतत दर्याच्या तडेर आसल्या रेंवे बरी जावंक पावतली आनी त्या नखेत्रां बरी परजळटली. आनी तिसरें जावन, जो कोण तुका बेसांव दिता तो बेसांव जोडटलो, आशिर्वाद जोडटलो. जो कोण तुका शिराप घालता तो शिराप जोडटलो. तुजे वयर आशिर्वाद घालता तो ताका आशिर्वाद मेळटलो आनी राष्ट्रांक तूं बेसांव जावंक तूं पावतलोय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान बसयल्ल्या गांवाक तो गेलो. दुसरीच वाट धरून तो गेलो आनी देवाची वाट धरून गेल्ल्यांक कधी सावन तांकां बेसांव लागता. आमी परमेश्वराची वाट धरून आमी गेल्यार, देवाची आमी वाट धरून गेल्यार खंडी जावन आमकां बेसांव आमकां लागता. तशेंच जोना प्रवादी, देवान जोना प्रवादीक विंचलें, पूण जोना प्रवादी सांगलें, म्हाका जायना. ती खोटी संतत जर तर हांवें तांकां वचोन देवाच्या उतराक प्रगट केल्यार खंडी जावन परिवर्तन जायना म्हणून तो म्हणा लागलो. आनी जोना प्रवादी वचूंक आयकोंक ना आनी कितें केलें, देवान ताका दर्याक उडयलो आनी 3 दीस माशेच्या पोटांत तो आसलो. आनी ती माशी कितें करता, निनेव शहराच्या दर्याच्या तडेक वोंगता आनी थंयसर तो चलोन तो वेता आसतना देव ताका सांगता, तूं आतां निनेव शहराक तूं पावलाय, वच, म्हजें उतर तो प्रगट कर, म्हजो संदेश तो प्रगट कर. आनी देवाचें उतर तो प्रगट करता. निनेवचो लोक कोटी जिनी जिवंतो आसलो, पातकांत संपटलो आनी तो देवाचें उतर प्रगट करता आसतना तुजो लोक परिवर्तनाची जिणी जिवंक मुखार सरता, निर्धार करता. आमी पळयता जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7-9 वळी म्हणसर, चोर लोकांनी, गायरांनी, मोणजातींनी खाण आनी उदक सेवूंक नजो. देवा लागीं माफी मागा. देवा थंय फाटी पडटा. रोडोन रुदान करून मागणें तुमी करा. आनी देवान तांचें मनूच बदलिलें, तांची योजनूच बदलिलें आनी दुसरीच वाट धरली. कहली ती वाट मागण्याची, प्राजिताची आनी उपासाची आनी प्राजिताची. उपास करून मागणें केल्यार खंडी जावन देव आमचें मागणें आयकता आनी आमी बरी वाट धरूंक आमी आशेता. मोगाचनो, आमी कशें पाताक आमी आदारता, कशें आमी पाताक आमी आदारता. हेरां विशीं वायट उतरां उलोवची, गाळी सोंच्यो, शिरप घालच्यो इत्यादी. सिरकचो ग्रंथ आते 13 अशें म्हणटा, हलकी आनी पोस्ती उतरां वापरपाची संवय करिनाका, तसल्या उतरां वरवीं तूं पाताक पडटलोय. तशेंच रोमाकाराक बरयलें पत्र आते 12 बोर्ड अशें म्हणटा, तुमकां दगदगेचेर आशिर्वाद मागा, शिराप न्हय. कन्नेन आनी तशेंच शब्दान आमी पाताक आदारता. वायट आदारून आनी बरें सोडोन. हांव पातकी म्हणल्या मागण्यांत आमी म्हणटा, वायट आदारून आनी बरें सांडून अशें आमी पाताक आमी आदारता. वायट आदारून म्हळ्यार कितें आडवारलां तें करचें. कितें आडवारलां तें करचें. पयल्या सुवातेर देवाचें नांव आमी व्यक्त करता. त्या देखून देव उपदेश सांगता, देवाचें नांव आमी व्यक्त काडूंक नजो. गरजेचे भायर
देवाचें नांव आमी काडूंक नजो, देवाच्या नांवान आमी सप्त घालूंक नजो. अशें केले वरवीं देवाच्या पवित्र नांवाक आमी खळांत हाडटा, देवाच्या नांवाक आमी खळांत काडटा. दुसरें जावन सोरी नाका, आमी सोरूंक नजो, हेरांक आमी लुकसाण आमी करूंक नजो, हेरांचे आमी काडून व्हरूंक नजो. कश्ट वांगडीचे आमी कुणी हेरांच्या कश्ट वांगडीचे आमी काडून व्हरूंक नजो, सोरूंक नजो मोगाचेनो, प्रद्वार आमी करूंक नजो. देवा दिल्ली कूड पवित्र म्हणून आमी लेगूंक जाय. आनी आमी पळयता लग्नाच्या सक्रामेंतान एक दादलो आनी स्त्री एक जातात, तो जावन आसा पवित्र बांद. लग्ना भायर कितें आमी करता, आमी प्रद्वार आमी आदारता, वायट आदारून मोगाचेनो. वर्साक आमी सांगूंक नजो, पोटी आमी वागोवंक नजो, सतान नितीन आमी जियोंक जाय. सतान आमी नितीन जियोंक देव आमकां आपयता, जागयता. जर तर पोट साक्स पिर्याद म्हणून आमच्या भाव भयणीक अन्याय कसो देव खंडी जावंक सुसिना. आमी पोट मारल्यार देव खंडी जावंक सुसिना, वायट आदारचे. आनी जीव विशीं आमी वारूंक नजो. हर एकल्या व्यक्तीचो जीव वर्तो जावन आसा, जीव मोलादीक जावन आसा. देवान दिल्लो तो जीव देवच फाटी व्हरूंक आशयता, कोणाचे न्ही तो जीव काडूंक साथिना, कोणाक की हक्क ना मोगाचेनो. जिवीत मारचें, गर्भपात करचें हें देवाच्या नियमा विरोध जावन आसा. तशेंच वेल्यांच्या वस्तूंची आशा आमी करूंक नजो. आमकां कितें जाय गरजेचें आमी घेवंक जाय. देव आमकां कितें दिता तातूंच आमी संतुश्ट आमी जावंक जाय, तातूंच आमी संतोश आमी पावंक जाय. स्वार्थाक लागून हेरांच्या वस्तूंची आशा केल्यार खंडी जावन आमी सुकोन पडटा मोगाचेनो, सुकोन आमी पडटा. हें आमी करूंक नजो मोगाचेनो. बरें सांडून कितें करूंक कायदो आसा तो मोडचो. पयल्या सुवातेर पयलो उपादेश, एका निजा देवाक मान दी, एका निजा देवाक मान दी. देव जावन आसा एकलोच आनी ताचे ते आसा एक जण. देव जावन आसा बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो रचणार आनी आमचो रक्षक पवित्र करणार. ही पवित्र सभेची शिकवण जावन आसा मोगाचेनो. पवित्र सभेची शिकवण्याक आमी मान दिवंक जाय. देव जावन आसा एकलोच, ताकाच आमी मान दिवंक जाय. त्या देवाचे वयर एका दिसा देवाचे वयर आमी भावार्थ दवरूंक जाय. पूण आमी कितें करता, देवाक मान दिवच्या बदलाक हेर देवाच्या फाटल्यान आमी वेता. बरें सांडून आमी वायट आदारता. आनी ती दुसरें जावं आयकता सोत बगेनपणी सांबाळ. देवान आमकां आपतेचे 100 दीस आमकां दिल्यात वावर करूंक, आनी एक दीस कोणी आमी बगेनपणी आमी सांबाळूंक जाय. देवाक अर्घ पाठोवच्या आमचो हो दीस आमी कोसूंक जाय. आमी मिसाच्या बलिदानांत आमी पात्र घेवंक जाय. आनी ह्या जमिल्ल्या दिसांनी, ह्या पवित्र दिसांनी आमी हो दीस बगेनपणी आमी सांबाळटा. तितून आयतार असो दीस भोव गरजेचो जावन आसा. आनी तिसरें जावन माय बापाक मान दी. आवय बापायक आमी मान दिवंक जाय. ह्या दिसांनी आमी पळयता आवय बापायक मान दिवचो उणय जाला. बरें सांडून वायट आदारचें हेरांक आमी मान दिता, आमच्या आवय बापायक आमी मान दिना. सिराकुसो ग्रंथ अध्याय 3:3-4 वडी म्हणसर आमी आयकता, जो आपल्या आवय बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे परिपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतेल्या एका मनशा बरी. पत्यान आमी वागता. बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचेर जे गरजेर करता. जो आपल्या बापायक सांगता तो देव दिता सारको, आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचे सरस्पर शिराप पडटा. सरस्पर असो शिराप पडटा मोगाचेनो. आवय बापायक आमी मान दिले वरवीं आमी देवाक मान आमी दिता. जो कोण आवय बापायक मान दिता ताका देवाचें आशिर्वाद आसा. देवाचें आशिर्वाद आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय, वायट आमी आदारूंक नजो, बरें आमी सांडूंक नजो, बरें आमी करूंक जाय. देवाचे उपादेश आमी पाळूंक जाय. देवान आडवरलेले आमी करूंक नजो, वायट आदारूंक नजो, बगर बरें आमी करूंक जाय.
त्या देखून इजाया प्रवादीच्या पुस्तकात पहिल्या अध्यायात देव अशें म्हणटा, तुज्यो आगणीत बलियो म्हाका कित्याक, तुज्या आगणीत बलियो म्हाका कित्याक, बोकड्याची होम बली आनी वासराची सोरोप म्हाका भरपूर बली. तुमी म्हजें दर्शन घेवंक येता आसतना हे तुमच्या हातांतल्यान कोणें विचारलां, म्हजे आंगडा आनी मुस्ती नाकात, व्यक्त बलिदानां म्हजेर हाडी नाकात, तुमचो दूख हांव कंटाळटा, हे सगळें म्हजेर भार घालता, तुमचे हात विस्तारून धरता तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांवता. जायती प्रार्थना केल्यार हांव तुमकां खाण दिवचो ना. तुमचे हात रक्तांत बुटल्यात, तुमकांच दुया, नितळ करा. तुमचे कोटेपण म्हज्या दोळ्या उक्त्यांतलें वयस करा. वायट करी नाकात, बरें करूंक शिका. न्यायनीत सुद्दां कश्ट केल्याक आदार दिया, आडत्यांक न्याय करून दिया. विधवीक पक्ष घेवन वाद करा. तुमची पातकां तांबडी आसा जाल्यार ती हिमा बरी जातली. इजायाचो ग्रंथ, प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 1 वळितां 20 वळी म्हणसर, मोगचनो कडी जावन देवाक होम बलियो नाकात, आमच्यो काणिको नाकात, नाटकीय मागणी नाकात, हें देवाक गरज ना. मोगचनो बकर देवाक जाय आमचे बरें मन, आमचे काळीज परिवर्तनाची जिणी. आनी परिवर्तन जिणी दिल्यार खंडी जावन देव आमकां आशिर्वाद करता आनी आमी बुरवुशाची मनशां जावंक आमी पावतावो. त्या देखून मोगचनो आमी बुरवुशाची मनशां जाय तर कितें करूंक जाय? 5 गजाल्यो आमच्या मोतींत आमी दवरूंक जाय. पयल्या सुवातेर देवाक आमी खालतीमान आमी घालूंक जाय. देवाक खालतीमान आमी घालूंक जाय. देवाच्या उतराक आमी खालतीमान घालूंक जाय. प्राजीत करणं, मागणें करणं, उपास करणं, देवाच्या उतराक आमी खालतीमान घालूंक जाय. आनी दुसरें जावन आमी खालतेपणाची जिणी आमी जियोंक जाय. खालतेपणाची जिणी आमी जियोंक जाय. देवाक होंदोन आमी जियोंक जाय. याकोबाचें पत्र अध्याय 4 अशें म्हणटा, जो कोण उपास करता तो देवाक खालतीमान घालता, देवाचेर होंदोन तो जियेता आनी देवा कडेन तो मागता. जर तर कुडींत स्वास आसा तर देवाचो स्वास जाता तर देवाक मागता तसली जिणी तो जियेता. आनी तिसरें जावन आमी मागणी आमी करूंक जाय. मागणी आमी करूंक जाय. जो कोण देवा कडेन मागता, हांव एक वाक्य म्हणटा, आपूण वाक्य म्हणून मागता कडी जावन देव ताका वर्तो करता. आनी चवथें जावन देवाची जानवाय गरजेची जावन आसा. देवाची जानवाय पासून आमी मागूंक जाय. जर तर देवाची जानवाय आसा तर खंडी जावन आमी बुरवुशाची मनशां जावंक आमी पावतावो. आनी हातरेची जावन सर कश्टांत हांव सुटका आसूंक जाय. आनी कश्टां पासून कश्टांच्या वेळार आमी मागणी करूंक जाय. सर कश्टांत हांव आमकां सुटका दिवंक आमी मागोवंक जाय. क्रॉनिकल्स इतिहासाचें पुस्तक 2 अध्याय 2:22 अशें म्हणटा, देवाक खालतीमान घालूंक जाय, बदलावान हाडूंक जाय. देवाच्या कृपेच्या वयर आमी विश्वास करूंक जाय आनी देवाची कृपा आमचेर पडटा. जर तर प्रार्थना केल्यार, उपास केल्यार खंडी जावन देव आमची मागणी आयकता. कीर्तनकार 51 अशें म्हणटा, काकूळटारा देवा, काकूळ तूं म्हजी खर, अपराध म्हजे दोन तूं काड, एक नितळ काळीज रोसून दी देवा, म्हजो गुन्यांव तूं पुसून तूं काड, म्हजो गुन्यांव वळखून हांव घेता. तुजे विरोध हांवें पाता केला, म्हाका नितळ कर, शुद्ध कर, दो तूं म्हाका इमाप्रास दवो, सुतोसो नाद परगट करूंक म्हाका सकत दी. देवा कडेन आमी भोगसने आमी मागया. देवाची आमी काकूळट आमी मागया. बरें सांडचें नाका, बरें आमी करया, वायट आदारचें नाका, बरेंत करुया. देवाचे उपादेश आमी पाळया, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिया, देवाच्या उतराक आमी खालतीमान घालन एक बुरवुशाची व्यक्ती आमी जावया. आमी बुरवुशाची
साक्ष दिवची मनशां आमी जावया. आमेन. दिव्यवाणी